हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? सो हांव न्ही आतां चोय हिंगा कुयट चर्चीको येयलो आहा. सो फाटल्यान आहा चर्च हिंगा. आनी आयज जाय दिसांनी हांवें गेट ओपन चोयलें. हेचो गेट ओपन आहा. मे बी आतां मीस काबार जाला आसतलें. आनी एक्चुली हांव न्ही हिंगाचो एक पार्क आहा ऑपोजीट, थिंग वयता. हेचे फाटल्यान पार्क आहा, थिंग वयताय. चोय थिंग व्लॉगिंग करपाक मेळटा मेळना कितें आहा तें. आनी मागीर गेलो म्हणटच तुमकां सांगता आनी दाखयता. ओके, तें जावन आहा शेख जबर कल्चरल सेंटर. आनी मुझे सांगता चोय आमगे रूममेट आहा, सो तो येयला. तोच म्हणपाक लागलो म्हाका या म्हूण. सो चोय ओके, आनी मागीर दाखयता तुमकां मेळटा. सो आमी सद्या हिंगा एंट्री केली आनी हे चोय थिंगा एंट्रस जाल्लो तें. आनी चोय हें आख्खें फूल पार्क हे भशेन. सो हिंग न्ही डिफरंट तेंच्यांनी झाड रोयलो आहाय भशेन. बेस्ट जाता काय बरें. तेवटेन जायत व्हडलो आहा एरिया न्ही, बरो व्हडलो आहा हो. आनी हिंगा आहाय चोय ऑलिव्स ट्री. तो चोय मुगे फ्रेंड आहा तो मुखार गेला. आनी हिंगा आहाय ते पाम ट्री हाजूर. सो हेवटेनूय आहा. सो आतां न्ही फ्रेंड्स आमी थिंग वयर वयताय आनी दाखयता तुमकां केश कोन कितें आहा तो हिंगाचो सगळो सिस्टम. आनी बरें जाता आयज न्ही चड क्रावड ना, एक्चुली जायत लोक आसता. सो हेचे आतां हिंगा वयर पावले आमी. आनी हेचो हिंग तो फावंटन आहा. आनी ही सगळी हिंगाची एरिया आख्खी. एक्चुली न्ही हे आख्खे स्विमींग पुला जायती फावंटन आहाय आनी ते न्ही सगळे म्युजिकाचेर हें जाताय. सो जेदोन ऑन जाता तेदो मागीर तुमकां दाखयता. सद्याचें हें जाताय मातसो झूम कोत्ताचें. आनी कितें एरिया न्ही बरी व्हडली आहा. हिंग रेस्टॉरंट्स कॅफेज सगळे ते भशेन आहा. आनी तुमकां अशें करून गायड बी करपा हिंग जायत मनीस आहाय. सांगताय खूंय कितें आहा. कल्चरल सेंटर मागीर थिंग भितर आहाय. थिंग तेंगे प्रोग्राम बी जाताय. सो थिंग जायते आहा. म्युजियम आहा, लायब्ररी आहाय, रेस्टॉरंट आहाय. डिफरंट तुका एक्टिविटीज हिंग हें करपा मेळटाय. चले हेवटेन ती आहा ती कुयटा स्कायलायन. आनी हिंग बरें वॉकिंग एरिया केलें तेंच्यांनी. हे थिंग सगळें इन्फॉर्मेशन घायलो आहा आख्खें खूंय कितें आहा तें. आनी मुझे बरा चोय मुगे रूम पार्टनर. हाय करो मेरा यूट्यूब फैमिली को. चोय हे फावंटन न्ही ते सांगताय 8 ओपन जाता म्हूण. पूण आतां टायम जाला 7:20. सो या आमी तर हिंगा आहाय जाल्यार दाखयता तुमकां. अदरवायज मागीर केन्ना नेक्स्ट टायम बी दाखयता. 8 म्हळ्यार बरो टायम आहा. हिंगसान अशें करून आहाय तें. पूण जेदो म्युजीक येता तेन्ना बरें दिसताय. हो सारको आख्खो एरिया. आनी थिंग वयर पासून बसपाक मेळटा. पूण थिंग ते बी सगळे कॅफे. ओके ओके. सो ही सगळी कॅफे सिटींग एरिया अख्खी वेस्टर्न स्टायल. कित्याक हिंग न्ही कॉफी कल्चर चड आहा अख्खो. आनी हे भशेन केलें तेंच्यांनी. चोय आमगे पात्रांव. सो फ्रेंड्स आमी आनी थिंग रावलो नाय. हेचो येयले आमी कित्याक तें 8 ओपन जाता न्ही फावंटनू. सो हिंगा आतां परतून सिटीन येयले. आनी हिंग न्ही गोल्ड शॉप आहाय. लास्ट टायम तुमकां कमेंट केलोलो दाखय म्हूण. सो दाखयता. सो हिंग फाटल्यान न्ही मालाबार आहा. सो हिंग कल्याण ज्युवेलर्स. मागीर हिंगा आहा मालाबार. ही लायन न्ही आख्खी गोल्ड शॉपांची. पूण हांव जस्ट भायरूच दाखयता कळ्ळें न्ही. हेचो चोय हिंग एशें कोन्न आहाय. ओके. आनी हिंग लोक बरे बसले खबरो मारताय. जाय दिसांनी मेळटाय न्ही. सो आतां वयता हांव भितर
आनी हिंगाय गोल्ड शॉप आहे ही आख्खी गोल्ड शॉप आहे सगळी. सो हिंगपासून सगळे गोल्डाचे हे आख्खे चले आख्खे गोल्ड शॉप ही स्ट्रीट सगळी गोल्डाची आख्खी फूल. सो आतां न्ही हिंगा कॅश घेयनाय हिंग न्ही के नेट चलता. के नेट म्हळ्यार ते कार्ड जाय पडटा हिंगा सगळे बोर्ड मारलो आहे आख्खे शॉपांचेर न्ही जे एश कोन बोर्ड घायले के नेट जाय म्हणटा हिंगपासून सो पॅटर्न डिझायन डिफरंट पॅटर्न डिझायन आहे. सो हे फूल सेट आहे हिंगा कोण सो गोल्ड मार्केट न्ही हिंगा जायतो बरो जायतो व्हडलो आहा हिंगा गोल्डा मार्केट. सो हे सगळे हिंगा पॅटर्न घायले चयले ओके. आनी जायत कडेन अशें करून तुमकां चोवपा मेळटलें. सो थिंग पासून स्टार्टींग पासून गोल्ड शॉप आहे. सॉरी आनी हिंग चोय कितें बरयलें तें नो कॅश. सो अशें कोचय बाकी हें बी जायत कडेन आहा हिंगा आहा एक्सचेंज आहा आनी हिंगाय बी एक गोल्ड शॉप. सो थिंग तुमकां दाखयलां हांवें थिंग मुखार दाखयलां. सो हिंगा एक आहा. सो आतां आमी हिंगा ग्रँड मॉलान येयलो आहाय मिन्स ग्रँड मॉला भायर हांवें एक ज्यूस घेयला आय थिंक फाटल्यानच्या सुपर मार्केटाक काब्यान थिंगा. आनी हो मुगे रूम पार्टनर आहा तो हिंगा डॉल घेवपा येयला. चोय तो घेता ना तो सो हिंगा डॉल घेवपा येयला. कोण जाली रे सो तेका तो हो लायक आहलेलो तेणें घेयलो ना. हिंग न्ही वॉचीस बी आहाय प्रायस 1 KD. इयरिंग्स आहाय 500 फिल्स. हें आख्खें शॉपिंग आहे लेडीज जेंट्स मागीर क्रीम आनी सगळें हिंगा मेळटा जे वस्तू आहाय तितले शूज हेवटे. आनी थिंगा कब्यान सुपर मार्केट हे थिंग आत्तां आमी गेलोले थंय रोप बरो रोप मेळटा सवाय आहा क्या. आनी हिंगा रेस्टॉरंट आहा थंय हें न्ही बरें फेमस आहा रेस्टॉरंट चायनीज इंडियन चले काय का चल 1 KD 500 फिल्स 500 लेडीज सांगितले. चले भूषण डॉल्स बी आहे आनी हिंगा आहे रेस्टॉरंटाचे ग्रीन चिल्ली आनी थिंगा ती हॉटेल रेस्टॉरंट आहे हां ग्रीन चिल्ली मे दिखाय तो आतां न्ही आमी वयताय कारा आनी सकला येयले न्ही जॉया लुकास आसा हो शोरूम न्ही न्यू ओपन जाला हो गोल्डा शोरूम आनी येताय वयताय. हाय फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू चॅनल सगळीं कशी आहा तुमी. सो हो व्हिडिओ न्ही हांवें काल इवनिंग शूट केलेलो जे तुमकां हांवें कल्चरल सेंटर मागीर चर्च आनी जी गोल्ड शॉपां बी सगळें दाखयलें ते. आनी आयज टायम आतां 11:30 जालो आहाय आमी वयताय आरतीये वयताय जे बेस्ट आल युसफी शॉप आहा थिंगा कित्याक वॅक्यूम आहा थिंग कलेक्ट करपा जाय आनी वयता तेदोना हिंगाचे तुमकां एवन्यूज मॉलाचो व्यू दाखयता. ओके भितर वचना जस्ट आमी तेच वाटेन वचपा आहाय आनी तेजे उपरांत हो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड करतलो आं. आनी जर तुमकां कितें लायक जालां कितें आहा तर म्हाका कमेंट कराय ओके. आनी हांव मेळया नेक्स्ट व्लॉगर. सो आतां या आनी चॅक करूया एवन्यूज मॉलाचो व्यू. सो बाय बाय फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स हें जावन आहा कुयटाचें वन ऑफ द लार्जस्ट मॉल आनी हेजें नांव जावन आहा द एवन्यूज. सो फर्स्ट थिंग हितून न्ही भितर सगळे लग्जरी ब्रँडेड स्टोर आहाय मागीर हॉटेल आहा आयकिया आहा आनी तेजे उपरांत तुमकां जायते कॅफेस रेस्टॉरंट्स आनी तुमगे जे कितें नीड्स आहाय
सगळें हितून भितर न्ही मेळटा. इवन कॅरीफोर पासून आल्गानियम आनी इच एंड एवरीथींग ह्या मॉलान भितर एवेलेबल आहा सगळें. आयस स्केटींग आहा, एंटरटेनमेंट आहा भुरग्यांचें, मागीर सिनेमा. सो आतां सद्या हांव थंय भायल्यानसान दाखयता. जेदोन हांव वयतो न्ही विजीट करपाक तेदोन हांव भितर तर चान्स मेळ्ळो जाल्यार हांव भितर मागीर दाखयता तुमकां केश कोन तें. सो हेच आनी हिंगाची सगळी ही ब्युटी चोय कुयटाची आख्खी. सो ओके फ्रेंड्स, हो व्लॉग हांव हिंगा एंड कोत्ता. मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन टेक केअर फ्रेंड्स. बाय बाय, सी यू. मोग आसूं.